Maria, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये, कृपेन बोलेले सर्वेश्वर तुझे ताय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सर्वदा आमेन. आमचे जेजू संघा आणि वारम कोणाच्या स्वर्गात सगळ्या ओतम्यांक चोड गरज आसलेल्या नियाळी आमी दुसरो मिस्ते प्लाताच्या राजांगण्यान सुम्या जेजूक बांदलो एका पवित्र खांब्याक आनी मारले ताकाचेर म्हण वडे दारुनायेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिटांक जोची आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदेव तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदेव तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदेव तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदेव तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदेव तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदेव तुझो पूज येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उच्चांतली और स्वर्गार सगल्या आपल्यांक बोग करून तुजी चोड गरज आसलेल्या. नियाळी आमी तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजूच्या पवित्र मस्तकार घातलो मुकुट कांट्यांचो त्या निश्चयाची देवानी. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा.
ओस्त्र्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोत तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मोदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या म्हणजे जेजू भगवत आमकां आनी वार आमकां एमपणांतल्या उच्चांतली और स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक भोग करून तुजी चड गरज आसलेल्या नियाळी आमी चवथो मिस्टेर सुम्या जेजूच्या पवित्र कांदात दिलो तो बारादीक कुरीस आनी वेलो ताका कालवार पर्वतात दोंगरार. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिटांक जशी आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोड्या मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत येसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनीक आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भगवत आमकां आनी वार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून तुजी चड गरज आसलेल्या नियाळी आमी पांचवो मिस्टर सुम्या जेजू क्रिस्ताक मारलो खुर्सार दोगांचो रामोदें चोकले सोबे माजार आनी आंकार मुरयेचे दिश्टी मुखार. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. आमच्या म्हणजे जेजू भगत आमकां आनी बारामकाय एम कोणांतल्या उच्चांची स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक चोड करून आसलेल्यांक नमान राणी काकतुची माई तूं आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी वेची मालकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कडान सुस्कात सोडून प्रदान करून माई तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शरातीनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल. कोणवाले लोक अंकवार माये परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. बाप साहेबाचें ते सान आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितावन तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान Maria, curpen bolele, sorvești pot tu getai asa, ostremode tu sodoi ani sodoi tu zoput Jesu. भाग्यवंती मारी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. Appelez tuca beton, duce cutu etersata, dahat visvas mogutata, duce cutu etersata, dahat visvas mogutata, duce cutu etersata.
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावन येता आनी मागीर मोगाचो येवकार. तुमकां जेजू कृपा दी. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जावन आमी मोन सायबिणीची नोवेनां सुरू करता आनी तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार. ह्या नोवेनांच्या दिसांनी तुमी भाग घेवंक. आयज पयल्या दिसाक आमचे बरोबर आसा आमचो फादर बर्नर्ड, ताकाय आमी येवकार दिता आयचे मिसाचे भेटेन. आनीक आयज मांडावळ करतात सॅक्टर सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी, मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी, सान पाद्र पियो समुदाय गुलमोहर सायड. खरीत भाशेन ह्या समुदायांतल्या आनी ह्या सॅक्टरांतल्या दर एका घोराब्याचेर सगळ्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आयज इजालिता डिसुजा तशेंच लिमा बरेटो आपलो जल्माचो दीस मनयतात. लिवियो मास्करेनस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. तांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हे मिसाचे भेटेन आमी भाग घेता आसतना खेरीत भाशेन सगळ्या भुरग्यां पासत, आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यां पासत, आमच्या गांवच्या सगळ्या भुरग्यां पासत मागुया. आनीक बरे भाशेन आमी ह्या नोवेनांनी वांटो घेवन सगळीं एकामेकाच्या मोगान वाडूंक आनी आमचे फिरगोजेची आमी 400 वर्सां मनोवंक तयारी करता आसतना आमच्या फिरगोजेच्या भावार्थाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्याची जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल बाबा भयणांदो, आमच्या बातिस्मा वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूच्या मिसावान वांटो मेळ्ळा. पवित्र सभेची वांगडी कशी हेंच मिसांव आमी फुडें व्हरूंक आमकां आपोणे आसा. असलेंच आपोणे देवान गाब्रियल दुता वरवीं मारयेक दिल्लें. गाब्रियल दूत देवाचें मिसांव घेवन मारयाशी येता. मिसांव देवाच्या पुताची आवय जावपाचें. मिसांव देवाच्या पुताक संवसाराक दिवपाचें. दर एक मिशनऱ्याचें काम देवाचें उतर परगटपाचें. मारिया देवाचें जिवें उतर आपल्या कुसव्यान सांबाळटा आनी तें जिवें उतर म्हणल्यार जेजू संवसाराक दिता. देखून मारिया नीज मिशनार. हाचेरूच आदारून आयच्या नोवेनाचो विशय आमी घेतला. मारिया नीज मिशनार शिववर्तमान परगटूंक आपयता. आयच्या नोवेनान वांटो घेतना मारयेन आमकां जेजू दिला. तशेंच शिववर्तमान परगटप हें आमचें मिसांव म्हणून मानून घेवया. आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान आमी शुभ वर्तमान परगटूंक कृपा फावो कर म्हूण देवाची कृपा आमकां मागुया. मोगाच्या भयणी भावांनो, खेत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवास ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत आनी आमी खेत भाशेन एका मनान, एका काळजान, एका भावार्थान हांगासर एकठांय जाल्या त्या सायबीण मांयची नोवेनां करूंक, त्या सायबीण मांयक भक्ती दिवंक की आमकां सगल्यांक तिणें जशे परी जेजूक सांबाळ्ळो तशेंच आमकांय त्याच मोगान तिणें आमकां सांबाळूंक आनी दवरूंक, बाळगून दवरूंक आमी ह्या मिसा भेटेन मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या, जावं आमचो मोग, जावं आमचो हुस्को आमी ह्या सायबीण मांयक दिवंक विसरल्या, तर ह्या पातकाची आमी दूख धरून सगळीं बाराबोर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोध अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवतान भोगता. तुमकां भाव भयणो
म्हज्या गती आमच्या सोयस्परा देवा लागीं न्योतकुराद प्रार्थून मागता सोरपदा देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं Omia kakutko Somia kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somia kakutko ह्या नोवेनांत आमी भाग घेता आसतना जण एकल्याक आमी आमकां आमच्या कुटुंबा पासत मागुया तशेंच जाणी आमकां मागूंक लायलां तांचेय पासत आमी मिसा बिटीन मागुया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणे मागता आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडून मेळूं आमच्या सुम्या तुज्या पुताची उदेशी तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्यान राजूर चलयताय सासनाच्या सासना बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप बावा भयणीनो पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला आनी क्रिस्ताच्या कुर्साची शक्ती नोपय जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी ते परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना इबाड जातात तांकां कुर्साची शिकोवण म्हणल्यार एक पिशापण पूण तारण मेळ्ळा तांकां म्हणजे आमकां ती शिकोवण देवाची शक्ती कित्याक अशें बरयलेलें आसा जाणाराच्या जाणवायेचो हांव भस्म करतलो आनी बुदवंताची बुदीचो हांव नाश करतलो जाणार ते खूंय आसात शास्त्री ते खूंय आसात हे आमच्या काळाचे त्योग गिन्यानी ते खूंय आसात ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशापण कशें लेखूंक ना जायत खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगोट्टांव त्या निरोपाचे पिशापणा वरवीं भावार्थ दोत्तल्यांक तारण दिवंक देवाची खुशी जाली जुदेव लोक खुणा मागतात आनी ग्रेक लोक जाणवाय सोदता पूण आमी परगोट्टांव तो कुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रेकांक पिशापण पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय खरेंच जे कितें देवाची पिसाय दिसता त्या मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणे आनी जे कितें देवाची अस्कोताय दिसता त्या मनशाच्या बोळावून अदीक बळिश्ट देवाचे उतोरे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला आनी एकदां म्हणुया सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उलास सोदात प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता सितार वाजोवन ताका दिन वाजतात 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात जबाब
सर्वेस्पराची प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताची मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिसकोयता. पोरसांच्यो कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताचे काळजाचे अंतरेक सोस्तीचे सोस्तेक तोखतात. जबाब: सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत बोल्ला. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, 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 soi soi. Sorvesporak, 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 soi soi. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक मागणें करून जागृत रावात. Sorvesporak, 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 soi soi. Sorvesporak, 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 soi soi. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयना तुका सोव्या. तो अशें उलयता थंयच आसतना जमलोल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळलोलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिल्लें तें व्हडें बागी. पूण ताणें म्हणलें, हें खरें, तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो पयलो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारिया नीज मिशनार शुभ वर्तमान परगटूंक आपयता. जर तर आमी बारीकसाणेन मिशन हें उतर काडलें जाल्यार ताचो अर्थ आमकां मेळटलो. मिशन ऑर मिशनरी म्हणजे someone officially appointed to go to the other part of the other world or the foreign country to do particular work that is assigned. म्हणजे एक मनशाक ओ कांय जाणांक विचून काडल्यात बरो वावर करूंक एका गांवांत, एका परदेशी गांवांत. आनी ह्या विशयाचेर नदर घालता आसतना तुमकां सांगूंक सोदतां, 15 वर्सांची फाटली गजाल. जेन्ना हांव तामिळनाडूच्या शारांत म्हजें ग्रॅज्युएशन करतालो तेन्ना आमकां मिशन एक्सपिरियन्साक धाडलोले, मिशनाचो अनुभव घेवंक. कालेकुलम म्हणटात त्या गांवांत, जंयसर रस्तो नासलो. आयज घोडे थंयसर रस्तो जाला आसतलो. रस्तो नासलो, बसी वचनासल्यो. कांय जाणां बुलॉक कार्ट, बैलांचो गाडो घेवन जावं मोटरसायकल्यो थंयसरल्यान वेताल्यो. आनीक ह्या गांवांत एक ल्हानशें कपेल कशें आसलें. कपेलान पाद्विगाराक धाकटोसो रूम आसलो आनी आमी दोग जाणां ब्रादर 1 म्हयन्याचो अनुभव घेवंक थंयसर गेल्ले.
आनी थंयसर आमकां रावंक जागो नासलो म्हणटच आमकां कांय पावटी साक्रिस्तीन न्हिदूंक पडटालें, कांय पावटी भायल्यान एक कूड कशें आसलें, थंयसर फकत माडाचें चुट्टां घालून थंयसर खुंपी कशी केल्ली म्हणटच आमी थंयसर भायल्यान न्हिदताले. आनी हे भाशेन आमचो अनुभव आसलो गांवांत वचून घरान विजीट करूंक, तांचे बरोबर बसून उलोवंक. म्हाका तांची भासा समजनासली, म्हजो दुसरो बरोबरचो आसलो तो तांची भासा समजतालो आनी म्हाका तो सांगतालो. आनी हे भाशेन आमचो अनुभव तांचे कडल्यान अदीक वाडटालो. दर दिसपटी तांचो वावर शेतांत आसलो, तांचें खावप पिवप व्हडलें तें नासलें. कांय पावटी रानांतलीं जनावरां मारून हाडून तांचें मांस तीं खातालीं आनी केन्ना केन्ना आमकांय तीं हाडून दितालीं. आनी तांच्या दर सोमानान BCC आसताल्यो. BCC म्हणजे बेजीक क्रिश्चन कम्युनिटी. आयज आमच्या गांवांनी समुदाय आमी चलयता, घरांनी वाड्यांनी समुदाय जातात. तेच भाशेन तांच्याय गांवांनी घरांत BCC चलताल्यो आनी आमी थंयसर वांटो घेताल्यो. म्हणटच ल्हव करून तांची भासा आमकां समजताली. जो म्हजो बारबोचो आसलो ताकाय तांची भासा तितली समजनासली, कित्याक तो दुसऱ्या गांवचो आसलो म्हणटच ताकाय तांची भासा तितली समजूंक येना आसली. जेन्ना आमी साश्टीकार आसाव आनी बार्देसकार आसाव तेन्ना बार्देसकारांची साश्टीकारांक तितली भासा समजूंक येना. घोडे बार्देसकार फातराक गुणो म्हणटात, पूण आमी साश्टीकार फातोर म्हणटा. म्हणटच असले भाशेन अंतर तांचे आसलें. आनी हे भाशेन आमचे दीस आमी थंयसर सारले. म्हणजे कितें आमकां मेळटा ह्या मिसावाचो अनुभव. कितें मिसावाचो अनुभव जे भाशेन आमकां थंयसर धाडलोले जेजू क्रिस्ताची जी पाटलावदारां जी ह्या गांवांत आसलीं तांचो अनुभव घेवंक, कशे भाशेन तांचें जिवीत थंयसर तीं सारतालीं, कशे भाशेन तीं तांचो भावार्थ तीं जियेतालीं, हो आमी थंयसरलो अनुभव घेतलो. म्हाका भयणी भावांनो, आयज घोडे थंयसर जायतें उदारप जाल्लें आसतलें. रस्ते जाल्यात, उदक थंयसर गांवांनी पावलां आनी जायतें घरां थंयसर दिसतात. म्हणटच जायतें उदारप थंयसर जालां. पूण 15 वर्सां फाटीं थंयसर उदारप नासलें, थंयसर शिक्षण नासलें, इस्कॉलां नासलीं. आयज थंयसर इस्कॉल आसा, आयज थंयसर हॉस्पिटलां आसात आनी हे भाशेन थंयसर जायतें उदारप जालां. म्हणटच आमी कितें पळयता, एक मिशनां थंयसर एका गांवांत भितर सोदता आनी जायती उदारत हाडटा. आयज आमी मारयेच्या जिवितान नदर मारता. मारिया नीज मिशनार कित्याक पासत काय? मारयेच्या जिवितान हें देवाचें उतर तिणें सांबाळलें आनी तिणें कित भाशेन देवाच्या उतराक होयकार दिलो आनी त्या पासत आयज पासून आमी तिका तोच मान फावो दिता. कित्या पासत तिणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो. तिणें ल्हानविकायेन देवाचें उतर आपल्या जिवितान बाळगिलें आनी आपलो कुसवो कित भाशेन देवा पासत भेटयलो. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज तरी आमी भाग्यवंताच्या जिवितान नदर मारली जाल्यार आमकां जायतें दिसता. भाग्यवंत पावलो एक मिशनार कसो दुसऱ्या गांवांनी येतालो, जावं ग्रीस, सिरिया, पांपोलिया आनी दुसऱ्या गांवांनी तो वेतालो तेन्ना 3 पावटी खंय तो शिपरॅक जालो. शिपरॅक म्हणजे बोटीन वेता आसतना बोट खंय मोडली तांची, बोटीक कांय पावटी क्रॅक येतालो जेन्ना ते व्हड्यांनी जावं बोटीन वेता आसतना. आनी तेन्ना कित भाशेन देवाच्या आदारान ते वेताले. कांय पावटी खंय तो सुमार 10,000 मायल्स तरी आयज किलोमिटरांनी आमी पळयलें जाल्यार 16,000+
मात्र तो चलोन वेतालो गांवांनी देवाचें उतर परगोटूंक आनी हे भाशेन देवाचें उतर ताच्या जिवितान थीर गोट रिगलोलें. आमी आयज ह्या सान फ्रांसीस शावेराच्या इगोर्जेंत आसा आनी ताचो भावार्थ आमी पळयलो जाल्यार लाखांनी लोक ताच्या पांया सोशी येता ओल्ड गोवाच्या शारांत आनी ह्याय वर्सा एक्सपोजिशनाक जायतो लोक येतलो. आनी जर तर आमच्या घरान म्हजी डायरी पळयली जाल्यार गेल्ल्या वर्साक लोकांनी ऑलरेडी बूक करून दवरला ह्या सान फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिशनाक येवंक. म्हणटच आमी पळयता कशे भाशेन क्रिस्ती धर्म आमचो वाडलेलो आमी पळयला. कित्या पासत भाग्योन आंकवार मारयेच्या जिवितान जेन्ना हें उतर तिणें पाळलें आनी होच कुसवो तिणें सांबाळलो आनी जेजू क्रिस्त आमकां दिलो. आनी तोच जेजू क्रिस्त जायत्या भाग्यवंताच्या जिवितान एक नमुनो जावंक पावलो आनी हेच भाग्यवन आमकांय आयज नमुनो जावन आसा. मोगाच्या भयणी भावनो, आमी कितें शिकता आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान, आयच्या सेवा धर्मांतल्यान, आयच्या विशयांतल्यान? आमकांय जण एकल्याक एक मिसांव फाव केला देवान, आमकां एक आपोवणें फाव केलां. आमी बावतिजम घेतला ह्याच फिरगोचेन जावं दुसऱ्या फिरगोचेन आनी आमकां ह्या बावतिजमा वरवीं एक क्रिस्ती मनशां, क्रिस्ती आमचो भावार्थ परगोटूंक आपयल्लीं आसात. आनी कशे भाशेन आमी हो परगोट्टा काय? मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी एक आवय जावन, एक बापूय जावन, घरान कुटुंबान आमी मिसांव कशें आमकां दिल्लें आसा आमचो कुटुंब सांबाळून. कशे भाशेन आमी सांबाळटा काय? आवय आपल्या भुरग्यांक ल्हान आसलेली व्हड कोत्ता शिकोप दिवन. कांय फावटी आमी म्हणटा टिचर जेन्ना दोतोनीची टिचर भुरग्यांक शिकयता, ती दोतोनीची टिचर पयली आमच्या घरांत एक आवय, एक बापूय, आनी ती आपल्या भुरग्यांक शिकयतात मागणें करूंक, जावं तेर्स करूंक, जावं सांगातान जेवण जेवंक. म्हणटच एक कुटुंब, एक आवय बापूय एक भुरग्यांक एक मिशनार कशी. तेच भाशेन भुरगीं आपल्या आवय बापायक एक मिशनार. कित्याक? आवय बापायचें सांगलोलें आयकोंक, आवय बापायक मान रेस्पेद दिवंक, तांच्या खाला ती चलूंक. आयज काल जर तर आमी नदर मारली जाल्यार भुरग्यांचेर, भुरग्यांक आयज तांचो सेपरेट टायम टेबल आसा. घोडे ती म्हणटली सांजेचो वेळ जालो म्हणटच म्हाका जिमाक वचूंक जाय, सांजेचो वेळ जालो म्हणटच म्हाका खेळूंक वचूंक जाय, सांजेचो वेळ जालो म्हणटच म्हाका म्युजीक क्लासीक वचूंक जाय. आनी हे भाशेन आमचो टायम टेबल भुरग्यांचो सेट जाल्लो आसा. पूण थोडेच फावटी घोडे भुरगीं म्हणटलीं, मामी डॅडी आमी मागणें करूंक वेळ सारुया, आतां मागण्याचो वेळ जाला. म्हणटच आमी सगळीं सांगातान येवया. हें एक मिसांव आयज भुरग्यांक. म्हाकाच्या भयणी भावनो, तशेंच एक मिसांव भुरग्यांक आपल्या पिडेस्तांची जतनाय घेवंक. जेन्ना घरांत पिडेंत आसात, जायते फावटी पिडेस्तां बरोबर कोणूच आसना. घोडये ती जाणटी आवय जावं तो जाणटो बापूय थंयसर कश्टवता, थंयसर तो खाटीर पडलेलो आसा. घोडये ताका ओको धाडूंक पासून कोणूच पावना. कित्याक? आयज काल भुरग्यांनी तांकां सोडून दिल्यात. भुरगीं तांची सेवा करूंक विटेतात. घोडये तांकां वास येता, घोडये तांकां वखदांचो वास येता, घोडये तांकां त्या मनशाचो वास येता, आनी त्या पासत ती विटेन थंयसर येयनात. आनी हे भाशेन आयज काल म्हजें मिसांव हें जेजू क्रिस्तान दिलां, जें सायबीण मायन दिलां तें हांव पाळटां काय? हाचेर हांवें नदर मारूंक भोव गरजेची. मोगाच्या भयणी भावनो, आयज सायबीण माय एक मिशनार कशी. जेन्ना ती गोरबेस आसली तेन्ना मावशे भयणीक कित भाशेन भेट कोत्ता आनी तिचे सोशी ती थोडो वेळ सारता, थोडे म्हयने सारता. आनी आपूण आपल्याची चिंतना काडिनासतना दुसऱ्याची, आपल्या मावशे भयणीची चिंतना काडटा. तिची सेवा करूंक ती वावुरता. आनी त्या पासत
आयची निमाणी उतरां शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हें खरें तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती ओदीक बागी आनी आमी हें उतर बागी ब्लेसड हे वस्तुरेक म्हणूंक जाता आयज हें उतर घडये आमकां म्हणूंक आमी जातले काय आमी ब्लेसड आमी बागी काय हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत थिरगोट रिगूंक हाचेर आमी विचार करूंक खूब गरजेचें आसा मोगाच्या भयणी भावांनो आयज कुटुंबान जायते आमी पळयता कशे भाशेन आवय बापायचो वेगळेपण वेगळोचार आपल्या भुरग्यां सवें आपल्या भुरग्याचो वेगळोचार आपल्या आवय बापाय सवें आनी हे भाशेन एक कुटुंब आयज सगळोच हाल्लोलो आसा एक कुटुंब देवबिरांचो आयज उरलोलो ना एक कुटुंब आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिना कित्या पासत काय आयज हेंच भावार्थी जिवीत हेंच उदार मन हेंच मिशन हें मिसांव जें आमकां फाव केलां तें घडये आमी भावार्थी देव मोगान देव बिरातीन आमी करिना आनी ते पासत आयज हो सगलो हें धोरण आमी पळयता की आमच्या भुरग्यां बाळा सवें हो वेगळोचार आपल्या आवय बापाय सवें जाल्लो आसा आयज जेन्ना आमी ह्या मिस्सा भेटेन वांटो घेता आसतना केच भाशेन आयज आमच्या जिवितांत नदर मारुया आमच्या भुरग्यां बाळांचेर नदर मारुया आनी आमी सदांच देव बिरातीन वाडूंक आमच्या भुरग्यांक हे देव बिरात आमी दिवंक आमी वावरुया आनी तोच देव ह्या सायबीण मायेचे उद्देशीन आमकां जण एकल्याक मिसांवाची मनशां करूंक मिशनार जावंक आनी बरें धर्म परगोटणार जावंक आमकां तो आदार दिवं म्हूण आमी मिसा भेटेन जण एकल्याक तीच कृपान बोड मागुया सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी आपले सेवे चाकरीच्या जिविता वरवीं जेजूचें मिसांव फुडें व्हरोंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वताचे उदरगती खातीर न्हय पूण आपले पोरजेची सेवा करप हेंच आपले मिसांव म्हूण वळखून घेवंक तांकां कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे क्रिस्ती भावार्थी कशी आमच्या उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान जेजूचें मिसांव आमी जिवंक आनी सगल्यांक आमकां आमी शुभ वर्तमानाचे नमुनो जावंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया विस्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे जेजूचें मिसांव फुडें वतना मिसोवांत वावुरतल्या जायते पाद्रींक आनी माद्रींक आडकोळींक आनी कोश्टांक फुडो करचो पडटा जेजूचेरूच पात दिवन आपले मिसांव तांणी फुडें व्हरोंक
बापाची कृपा ताका मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोळेन आयकूंक घे. भोव मोगाळ बापा, आयज ह्या पयल्या नोवेनांत भाग्योंत मारिया एक मिशनार शिवर्तमान परगोटणार आयज आमी नियाळ केला. आनी आमी एक कुटुंबान जियेत आसतना एक मिशनार कशी आमकांय बावतिजमा वरवीं एक मिसांव फाव केला. आमचो भावार्थ आमचें देवसांव आमी आमच्या भुरग्यांक बाळांक दिवंक, आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर आमी देवाचें उतर परगोठूंक, शिवर्तमान दुसऱ्यांक पावोवंक, आनी हें करतना आमकां तुजी गरज बापा. तर सदांच भाग्यवंताचे विनोनेन आनी तुजे मजतीन सायबीण मांयक फुडें घालूंक आमकां तुजी आदार आनी गोठाय फाव कर बापा. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. जाणी आपली दानां हाडल्यान ती ह्या बेलार पुरसाण घेवन हांगासर दवरची. बेटोने वेळार गीत घेऊया. C26, पेज नंबर 39. C26. म्हज्या बाबेन म्हजें तुमचें बलिदान सोरपदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या आदाराय बलिदान आपल्या मनाक आनी मनी आमच्या नाक्य पवित्र विचारांक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या स्पुतान आंकवार मयतावन जोळून घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशां सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां भरुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापावंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
बागेवन तांकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाळे आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वोटी तुजी विजमिता सोर काळी मनशां ताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकुन्नीचेर काकुतीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडूनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आंदोनाम आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पळयत तूं सगल्या पळयतपणाची जोर तुज्या पळयत आत्म्यांक धाडून देणी पळयत करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाताचो गुडपोर गुटुया तुझ्या कुसानी पुनः शिवणपणा वरवी तुवें नाका सोडली सोम्या संस्काराच्या सोडोनारा आमची सोडोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडून चिकास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पळयतात नेवरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा बिशप सिमा प्युरिफिकासांव आनी सगल्या याज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय पुनो जेवणपणाचो बरो सुदूर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मे देवाची माय सांगती तिचो पती बागेवन सुजे बागेवन दोन मृतां बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सोर कांका मानोल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा
सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जेन्ना आमी ह्या पयल्या दिसा बागेवन मारयेच्या नवेनांत वांटो घेता आसतना कित भाशेन जण एकल्याक आमकां तिची कृपान बळ मागुया की आमी दोर एकली क्रिस्ती भावार्थी एक मिशनार कशी आमकां एक मिसांव फाव केलां तेंच देवाचें उतर पुरगोटूंक आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या कोन्यांतल्यान. तर हें आमी मागणी कोत्ता आसतना आमकां जण एकल्याक आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पयस जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आमकां दी आनी आमचे इश्कल्यां बक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळये पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी जे कशें आमकां शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सुद्दां खाल तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शैली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्यान सोगली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे मुदेच्या म्हाका पावन पूण तुज्या घात तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागेवन दाखोवर मारीक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरी जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडूनदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बाबा भयणीनो पुरसांवाची मांडावळ हे भाशेन आसतली. फाटल्यान आसत ती पयलीं येतली उपरांत भुरगीं येतलीं पुरसांवांक फुलां उडोवंक. सदांची बरी बसूया मातशें गो. फाल्यांच्या दिसा मिसाची मांडावळ करपी होली फॅमिली समुदाय नाकेली. फाल्यांचो विशय मारयेचो होय शुभ वर्तमान परगटूंक प्रेरणा दिता. जी कोण मांडावळ करतात ती आपूण वॉलिंटियर्स दवरतात म्हणटूच चोत्राय दवरची. मातशे ह्या वॉलिंटियर्सांक तुमी आयकुचें. तरणाट्यांनी चोत्राय दवरची. तुमकां तर स्वात पावना सोकला वयर आमच्या कॉयल लॉफ्टाचे स्वात आसा. मातशें वयर वचून तुमी बसचें कित्याक पावस आयल्यार मागीर सगळी गडबड जातली म्हणून तुमी वयर वचून बसचें आनी थंयसर फॅन आसात घालचे तुमी. आतां पयले सुवातेर तुमी सगळीं हांगासर मुखार येवन उमो घेतली. उपरांत सगळीं भुरगीं आसात तीं मुखार येतलीं आनी तीं मागीर फुलां सायबीण मांयचेर शिंवरायतलीं. सगळीं उबी रावया. दर एकलो तुमी मुखार येतात तेन्ना चोर त्रायदोची सांगला ते भाशेन फुलां तुमी सायबिणीक लावची
आनी तुमचे बरोबर घेवन ती तुमी तुमच्या घरान आल्तारात दवरची म्हूण मागता. हांगा सायबिणीच्या पांया तळ्यार तुमी ती लावची आनी तुमच्या घरा घेवन ती वेची म्हूण मागता. गीत घेऊया. T46, पेज नंबर 223. T46. Sugli sagatame, sugli ragi soya, amcetale e coria, ori por condiuya, sugli sagatame. Soria, amcetare coria, ore por condiuya. O samurgani sonia, tua etangoria. Soik pokon kodia, anima impiunan, soli sagatameria, soli lagi soya, amcetare coria. Sugli sagatame, sugli lagi soya, amcetare coria, mori por condiuya. Falami torbautori, isciutriamoli, fulator coi neutori, malik favosali, sugli sagatameria, sugli lagi soria, amcetare coria, ori por condiuya. Sugli sagatameria, sugli lagi soria, amcetare coria, ori por condiuya. Tu caristicavi, puta edi coidi, cor
Sogli Sagata Meria, Sogli Lagi Sora, Accettare e curia, Ori Corcondiura, Alon solo tu cena, tu somo gudasa, Bilumai tu cebesa, Bagi sawang sokan, Sogi sanggata meria, Sogi lagi sora, Accettare curia, Ori porconioia, Sogi sanggata meria, Sogi lagi sora, Accettare curia, Ori porconioia, Forza d'organi sodia, Fula e taikona, Tapso ipokot kodia, Ari maikiya, Suri sagata meria, Suri lagi sora, Accettare curia, Ori porcondiura. आतां भुरगीं सगळीं पुरसांव करून येतलीं आनी उपरांत फुलांचो शिवो सायबिणीचेर मारतलीं गायना उद्देशी. आवय बापूय जीं भुरग्यांक घेवन आसतात तांणी सगळीं फाटाफाट येवचें भुरग्यांचे बरोबर. आवय बापाय मागीर फाटल्यान रावचें. जीं भुरग्यांक घेवन आहात ल्हान भुरग्यांक. तुझ्या गोपाळाने हमका वागून दोवो. तुझ्या गोपाळाने हमका वागून दोवो. भुरगीं Solo viswas doro, Ega sarabare, Ulo matratatu, Tuja gopanare, Hamka Aku
मिसाय बिणी तूं आमची काकूत कोर आतायानी आमच्या मोनाच्या वेळार चोत्रायदोसची आमची तरणाटी हावजी करतली यूथ आर डुईंग द हावजी मातशें तांची विक्रेक आसा तुमी घेवची म्हणून मागता.